वर्सा प्रमाण गेल्या वर्सा आम्ही 19 डिसेंबराक सकाळी हेच मैदान आम्ही साफ केल्ले. दारूच्यो बाटल्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो सगळ्यो आम्ही साफ केल्ल्यो, कचरो साफ केल्लो आणि ताज्या नंतर फुलां वाहून आणि सांजच्या वेळार गीत गायन करून सांजच्या वेळार आम्ही हांगा या आझाद मैदानाचेर स्वातंत्र्य सैनिक आणि स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी दीप जवळ जवळ 300 दीप पेटयल्ले. तशेंच अंदूच्याय वर्सा आम्ही आयज या आझाद मैदानाचेर 19 डिसेंबराक आमकां भितर सोडले गेल्ले ना. त्या कारणान आम्ही आयज हो दीस 60 वर्सां गोंय मुक्ती दिनाची 60 वर्सां आम्ही मनयतात. तसोच 19 डिसेंबर हो आमी आयज मनयतात. आमच्या फ्रीडम फायटर जे आसात आमच्या बरोबर श्री सुरेश पारोळकर आणि श्री नागेश चारी. श्री नागेश चारी आसा केरीच्यान तर श्री सुरेश पारोळकर आसा कुंभारजुळेचे. तशेंच बरोबर आसात फ्रीडम फायटरांची बेरोजगार तांकां सरकारान जॉब दिल्ले ना अजून पर्यंत ती भुरगीं आयज आसात. गेल्या वर्सा याच जागेर याच आझाद मैदानाचेर मुख्यमंत्री येवंक सुद्दां ना, फुलां सुद्दां घालूना, दिश्टी सुद्दां पडोना. ताच्याच बरोबर सरकाराचो एकूय मनीस हांगा येवन नासलेलो, ताणें कसलेय साफ सफाई करूना आनी सगळी घाण पसरलेली आसलेली. आयज 60 वर्सां जेन्ना जाल्या तांकां याद जाला की गोंय मुक्ती दिन 60 वर्सां जाता आणि हो कार्यक्रम 100 कोटीचो तो सेलिब्रेट करता. आम्ही पळयले हांगर जे बॅनर डिस्प्ले केला, बिलबोर्ड्स लायल्ले आसा, तातूंत फ्रीडम फायटरांचे जास्त अशें जायत ना. आपल्यो स्किमी लायल्यात. फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यां खातीर कितें आसा ताजें तर कांयच नाच. आनी जे स्वातंत्र्य सैनीक खरेंच तांचे दिले ताचे अवघे स्वातंत्र्य सैनिकाचे लायला आनी ताचे भितर आपली भरड कथा भरिल्ली आसा ती म्हटल्यार आपल्यो स्किमी लायल्ल्यो आसा. खरें लावपाक जाय कितें ते स्वातंत्र्य सैनिकांची तांच्यांनी कितें केलें तांची कथा जावपाक जाय आशिल्ली. हांगर तांचें कांयच ना. आमी आयज आसा आमी मागता स्वातंत्र्य सैनिकां कडेन श्री सुरेश पारोळकर हांचे कडेन आनी श्री नागेश्वर यांचे कडेन तांच्यांनी पंटे पेटोवन ह्या मुक्ती दिनाचे जे 60 वर्सां आमी उत्सव साजरो करता ताचे सेलिब्रेशनाक सुरवात करची. गोंय मुक्ती दिनाचो गोंय मुक्ती दिनाचो गोंय मुक्ती दिनाचो. गोंय मुक्ती दिनाचो गोंय सुटके दुधारांचो गोंय सुटके दुधारांचो गोंय मुक्ती दिनाचो. हांव मागता सगळीं जी स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगीं आसात तांच्यांनी पंट पेटोवपाक सुरवात करचे. ताच्या बरोबर हेर जे आसात पत्रकार तांचे कडेन मागता तांच्यांनी हात पेटयतात पंटी. कारण हो दीस सगळ्यांचो आसा, हो मुक्ती दिन सगळ्यांचो आसा. हे नाव सुरेश शिवराज पारोळकर. हांव रावता कुंभारजुव्यां. वय मर्यादा 83. आमी आज जे कितें पळयता पयलीं पयले जे केन्ना आतां पळयता आमी दुसरे. तेन्ना आमी पुर्तुगेजाच्या विरोध झुजताले आनी आतां आमच्या सरकारा विशीं झुजचें काय कितें ही ताकद उरोंक ना. तरी आसतना ठाम बसन मागण्यो मान जायसर प्राण सुद्दां सोडपाची तयारी ह्या सुरेशान तरी दवरल्या. तुमची मागणी कितें आसा सध्या? भुरग्यांक नोकरी दिवची आनी तांकां सॅटिस्फायड करची. आनी आमचें कांयच म्हणलें ना. तुमकां कसली फॅसिलिटी दिला अजून मेरेन कांयच सरकारान? ना. तुमकां अशी कितें पेन्शन स्कीम बीन कितें? पेन्शन मेळटा आनी तें पेन्शन मेळटा तेजे वयल्यान हांव जगता. आनी भुरगे मात टोमणे मारतात आमकां की तुमी आसासर आमकां हें मेळटलें मागीर आमकां कोण हय हे टोमणे मारता. हे आयकता आनी पश्चाताप जाता. तुमी सीएमाक कितें सांगूंक सोदता आपल्या भुरग्यांक कामाक लावचें म्हणून? हांव म्हाजेच भुरग्यांचें मागना. हांव सगळे भुरग्यांचें मागता. हय पर्सनली म्हाजें हांव साधन घेवपाक तसो हांव खंयचे अध्यक्ष न्ही आपापलें काम करून घेवपा खातीर. आनी हांव जो हांगा बसला पळय न्ही ही भुरगीं म्हाजी खूब ही सगळीं भुरगीं म्हाजी. हांव म्हज्या कुटुंबानसून आज इतल्यान दिश्टी पडटा स्वतंत्र सैनिकाचे भुरगे आमचे दोगूच जाण हांगा स्वतंत्र सैनीक दिश्टी पडटा.
एक च्यारी आनी पारोटकार 18 जुनाक हांव फोंड्या गेल्लो. थंय दिश्टी पडले म्हाका 3 जाण क्रांती मैदानाचेर भाशणां आयकली आनी लागले चलप. आमकां तें मन ना, आमकां तुमचे दिणे गेणे कांय ना. फाल्यां सुद्दां म्हाजें पेन्शन तें मानधन दिता तें बंद केलें. ज्या वेळार रजिस्टर जालो जाल्यार त्या वेळार म्हाका पणजेस राजधानीचे लेटर येताले. आझाद मैदानाचेर हजर जाताले आमी. त्या वेळार आमकां मान आसलो. आयज आमकां लेटरूय ना आनी कोणाचो शब्दय बी आयकलो ना. आमी हुकुमशाही जी आसली ती नश्ट केली, पण ही परत हुकुमशाही जाल्या. कोणी ही सीएमान हाडला. सांगता ते आतां जर हुकुमशाही म्हटल्यार सर आमकां बेड्यो घालतले सांगले. आनी चल तूं केन्ना तो कितें केलां तुवें हें आमकां कालच्या मिटिंगेक विचारलां. हांगा मिटींग घेतलें तेन्ना येदो आसलो अशें म्हणून विचारलां. पण आमी गप्प रावले. अशें जर तूं कितको केदो आसलो म्हणून जर विचारलें आसत आमकां धरून भितर घालतले आसले. पण आमकां तें केस्तांवां करपाचें ना. आमच्या भुरग्यांक सर्वीस गावची, आमचे भुरगे फुडें वयचे ही इच्छेन आमी हांगा दवरलेले आसा. गव्हर्मेंट आयज पर्यंत येयलो ना. आमी जेन्ना जे केकरो दुसरो शिवाजी देसाय, जयशंकर राणे हे हांगा जे उपोशनाक बसलेले तेन्ना शेम येतालो बंद कर. आपूण ते फुडलें पळयता. आनी तेणी त्या जे मुख्यमंत्री आसले त्यांनी आमकां पेन्शन केली आनी तेजेर आमी जगता. आयज पर्यंत आमी ताका अभिनंदन करता. कित्याक आयज भाऊ साहेब बांदोडकार हेणी म्हाका केली. बेताळा देवळान मिटींग आसली. काकोडकार, शशिकला आनी भाऊ साहेब बांदोडकार गेलो. त्या वेळार म्हाका आमचो मास्तर अरविंद तेणी ढुकलून घातलो. त्या वेळार म्हाका भाऊ साहेब बांदोडकारान म्हाजे सगळे बरोवन येले आनी म्हाका 1,500 धाडलो आनी म्हाका आयज फ्रिडम फायटर म्हणून म्हाका लेटर दिलें. तेन्ना हांव त्या भाऊ साहेबाक हांव नमस्कार करता की हांव तेणी म्हाका आयज अन्नाची रोजी दिली. म्हाज्या भुरग्यांक आयज तांकां आयज हांव सांगतलो भाऊ बांदोडकर हो सारको देव माणूस. तसो शेम एकटोय जालो ना हें आज तुका हांव सांगूंक शकता. आनी जो कोण मुख्यमंत्री कोण विचारता न्हू तेजें उत्तर हांव दिवंक शकता. तुमची मागणी कितें आसा? मागणी कितें आसा? म्हाजी मागणी आतां हांव सांगना कित्याक हांवें जय हिंद आमच्या देशाचें हें घेतला. हांव आनी उलोवंक. म्हजें नांव रेश्मा मोहन शेट तातये आनी हांव फ्रिडम फायटर मोहन शेट तातयेची चली. तेन्ना आमी हांगा सगळीं फ्रिडम फायटर अनएम्प्लॉयड चिल्ड्रन हांगा आमच्यो मागणी एकूच सीएमा कडेन आसा की इतले आमी आतां 2013 प्रयत्न करता आनी अजून पर्यंत आमकां कांयच यश अशें मेळोंक ना. तेन्ना सीएमा कडेन एकूच मागणी आसा की आमकां जॉब दिवचो आनी ही सगळीं भुरगीं हांगा जमलेलीं आसा तांकां जॉब मेळचो इतलीच इच्छा आसा. प्रवीण श्रीवंत केरकर. हांव केरी फोंडा हांगासून आसा. आमी इतली वर्सां आतां पळयता की फ्रिडम जालें आनी हिंगा सगळ्यो सरकारान पेन्शन लागू केलें सगळें केलें. पूण भुरगे जे आसात तांकां तेंच्या कडेन अजून पर्यंत लक्ष गेलें ना. आनी परिस्थिती अशी जाल्ली आसा आयज की थोड्यांक रोजगारूय ना, बिजनेसूय ना आनी खंयचे कडेच कांय ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. हांवूय बिजनेस करतालो त्याच्यामुळे हांव अनरजिस्टर उरलो कितें. आनी आयज जर परिस्थिती अशी आसा की एज जावन गेल्ली आसा, बिजनेस करतलो जाल्यार बिजनेसाक जागा ना. सरकाराक कितले फावटी आमी हें करपाचें. सरकाराची इतर संस्था आसता, म्युनिसिपालिटी आसता, पंचायत आसता, कोण दखल घेयना. हांव इतकें सांगपाक सोदतां की हांव अनरजिस्टर्ड आसा, म्हाजी एज जाल्ली आसा. अशें म्हाज्या सारके आनी कितलेशेच भुरगे आसात कितें रजिस्टर्ड आसा तांकां तुमी सर्विसो दियात. अनरजिस्टर्ड जे आसात जांचे एज जाल्ले आसा तांकां तुमी वन टायम सेटलमेंट दिवन तुमी क्लियर करात कितें. ना जाल्यार ही 60 वर्सां जी आमी सेलिब्रेट करतात ती वयल्या वयर करतात. म्हणजे आमकां वगळून म्हणजे फ्रिडम फायटराक वगळून हे सगळे जर हें केलें जाल्यार हेका हें उरना, गोडी उरना, हेजो रस कितें उरता न्ही. सांगपाचें म्हणजे कितें तर कितें करता तें जर सारकें जर केलें, वेवस्थीत जर केलें जाल्यार ताका एक पूर्णत्वाची एक गोडी येता. राष्ट्रपती येयलो,
फ्रीडम फायटरांक आमंत्रण दिलं ना. फ्रीडम फायटरांक आमंत्रण दिनासतना तुम्ही आझाद मिलाचे प्रोग्राम सेलिब्रेट करता. एका कितें अर्थ उरता. हांवें ते असं पेपर काडून हांवें सकाळ फुडें वाचलो. 19 डिसेंबराक तरुण भारताचेर हे येयला की फ्रीडम फायटर जे आसात तेंच्यांनी एटेंड करचें म्हणून. आनी ते बी हांकां इन्विटेशन ना. म्हागेलो फादर 10 वर्सां जालीं गेला, पूण म्हाका अजून पर्यंत लेटर येतालें. ही 2 वर्सां जालीं लेटरूय येवपाचें बंद जालां. ते जे आसा तांकांय लेटर येवंक ना. आनी जे आसा सडनली तुमी पेपराचेर आउट करता की तेंच्यांनी प्रूफ घेवन हांगा ह्या प्रोग्रामाक हजर जावचें अशें म्हणून. जी हें उरोन हाका कितें म्हणजे तुमच्यो दिशा आनी निर्देश व्यवस्थीत ना न्ही. तुमी ते पयलीं तुमी कंट्रोल करात. व्यवस्थीतपणां हाडात, शिस्त हाडात. कोणा कडेन कशें वागपाचें, कोणाक कशें इम्पोर्टन्स दिवपाचें. फ्रीडम फायटरांक इम्पोर्टन्स नाल्यार सेलिब्रेशन कसलें म्हत्व उरलें. फ्रीडम फायटरांक पयलीं तुमी इन्वायट करपाक जाय. आतां थोडे मोजकेच उरल्या. ते थोडे आसात ते आतां सरपंच जाले. थोडे आसा ते पळय तेंच्यांनी उबे रावपाक जायना. तेन्ना हांव मागता कितें की आमी जे शिल्लक उरल्या लोक, शिल्लक जे भुरगे उरलेले आसात तांकां तुमी तुमच्या हितून सांबाळून घेयात. तेंचे फुडार बरो करात. इतलेंच आमच्या मागणें आसा आनी काय.